म्हळ्यार भुरग्यांक हांव न्हू तरणाटपणां घेतना हें कितें अशें चेडू आनी चेडके सांगता पयस रावचें कित्याक मस्त डावट मस्त कन्फ्युजन तांकांय आसा तरणाटपणांत मिडल एजाक पावतना आतां हांवें खंयचें करियर विसी जाय खंयच्या दिशेन गेल्यार बरें कन्फ्युजन कळीत ना दुबावान आसता आमी आनी तशेंच प्राय जाल्या उपरांत मिडल एज क्रायसीस जाल्या उपरांत ओल्ड एज क्रायसीस मस्त जाणांक आसतात आनी आसतात त्या वेळार दुबाव येवचे सारकें हांवें साबार फावटी आयकलां थोडे फावटी कितलो मोग केल्यार घरच्यांनी म्हाका ती मारूंक अशें येतात म्हाका सुमा जेवण दिनात म्हाका आज कांय दिवंक ना म्हणचें हांवें आयकलां पळय नासता सत म्हणटात ते कितले बागी हें उतर आमकां आज बुजयता आनी आमच्या भावार्थाक एक इनाम कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं बागी बागी म्हळ्यार बागेवंत म्हणून अर्थ कित्याक बागेवंत कित्याक म्हळ्यार पळय नासतना आमच्या सांगाता देव आसा म्हणून आमी पाती येता पूण आमच्या ह्या संवसारार एक आमी नदर घाल्यार संवसार seeks for empirical evidence प्रायोगिक पुरावे सोदून आसा आनी इट इज गोईंग थ्रू एक्झिस्टेन्शियल क्रायसीस अस्तित्ववादाचे संकट अनुभवून आसा म्हणून आमी अस्तित्ववाद आनी ह्या अस्तित्ववादाच्या कश्टांनी आमी वसणून आसा आमी देव आसा गे देव आसल्यार इतलें झूज कित्या इतलीं मरणां कित्या असली पिड्या कित्या हे कश्ट म्हाकाच कित्या म्हणल्या अस्तित्ववादाच्या त्या संकटांत आमी धडपडटा आनी अशें आमचें एक्झिस्टन्स आमचें अस्तित्व एक सवाल जावन गेलां आमकांच आनी ह्या दुबावांत आमच्या मोतीचें चिंतप तें दसपर जाल्या आमी बिजूड जाल्या आनी आमचें जिवीत संतोशाचें उल्हासाचें जाय जें आसलें तें करगोन करगोन धरणी कशें उठलां ह्या परिस्थितींत संवसार जियेतना आमी जियेतना आज आमकां एक बरें शिकप सा थॉमस दिता रेने डेकार्ट म्हणलो एक तत्वशास्त्री तो ताचें तत्वशास्त्र ह्या एका चिंतपाचेर बांदून हाडूंक प्रयत्न करता कोजितो एर्गो सुम अशें म्हळ्यार आय थिंक देर फोर आय एम म्हळ्यार हांव चिंता देखून हांव आसा म्हणून तो सांगता पूण ताणें ताका सांगूंक जाय आसलें हांव आसा देखून हांव चिंता म्हणून हांव नासतना म्हाका चिंतूंक जायना त्या देखून तो ताची बुन्याद एक्झिस्टेन्शियलिजम ताची बुन्याद म्हळ्यार अस्तित्ववाद हांव आसा त्या देखून हांव चिंता म्हणून ताका सांगूंक जाय आसलें पूण ताणें आपणाचेरच दुबाव करूंक सुरू केलो आनी आखरेक तो म्हणलो कोजितो एर्गो सुम आय थिंक देर फॉर आय एम हांव चिंता त्या देखून हांव आसा म्हणून ऑपोजीट टोटली ऑपोजीट अशें तें चिंतप दुबावाक चड जावन कारण जालें भावार्था विशयांत म्हणून हांव सांगूंक आशेता तशें चिंतचें आनी अशें चिंतून तें जाणवायेक बरें सोदून काडूंक बरें जाणवाय सोदून काडूंक चड आनी चड हांव दुबावतना चड आनी चड हांव क्युरियस जाता चड आनी चड क्युरियस जाताना चड आनी चड हांव सोदना करतां चड आनी चड हांव सोदना करतां समजोवंक प्रयत्न करतां तें बरें बारी बरें पूण म्हजेरूच दुबाव करन हांवें जियेवच्या तें जिवीत करगोन हांवेंच म्हज्या जिवितांत असमाधान ना संतोश हाडचें तें मात्र बरें न्हय ह्या कारणा पासत सा थॉमसाचें आमकां जिवीत एक प्रेरण सा थॉमस एक धैर्यादीक मनीस जेजून ताका सांगलें जो हांच्या वंजलांत आमी आयकता
हांव वेतां थंयसर तुमच्यान येवंक जावचें ना आनी तुमकां थंय येवची वाटय कळीत ना म्हणून. त्या जाल्यार तोमासान सांगिल्लें, सौम्या तूं खंयत वेताय म्हणून आमकां कळीत ना, मागीर वाट खंयच्यान कळची, तूं सांग वाट म्हणून. आनी दुसरे फावटी म्हाका पळयल्यार तुमी बापाक पळयले बरी मनशां पळयलें, तोमासान म्हणचें आमकां बापाक दाखय. ते जाल्यार जेजू म्हणलो, म्हाका पळयल्यार बापाक पळयल्ले बरें, कित्याक आय एम द इमेज अँड रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड. आमी तशेंच आमी जेजूचे इमेज अँड रिफ्लेक्शन आमी ह्या संवसारांत. पूण आमी आमकां तो दुबावता हांव क्रिस्त हांव घी म्हणून. क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगता पूण क्रिस्त हांव घी म्हणून आमी दुबावता आनी हांव न्हय म्हणूनच जियेता. तेंच प्रॉब्लेम सा तोमासाचेंय जाल्लें. आनी अशें आसतना हांव कितें फाटीं उरतां गी बाकीच्या शिसांत हांव न्हू म्हणून आनी एक भिरांत, दुबाव आनी भिरांत मनशाच्या जिवितांत आमकां फाटीं घालता. दुबाव भिरांत कसली, बाकीच्यांनी पळयलें, बाकीच्यांक समजलें, म्हाका समजोवना. आनी एक भिरांत, म्हजे सांगाती बरें भक्तीन मागणें करतात, जेजूच्या लागींत आसात, बरें करनासात, पूण इन्स्टिंक्टार उलयतात. इन्स्टिंक्ट म्हळ्यार रप्पा चिंतूंक आनी कांय ना, थोंडाक आयिल्लें उलोवन सोडचें. त्या देखून तो सा पेद्रू म्हणलो जेजूक, जेजून आपणाक कुर्सायतेले, जिवेशी मारतेले, तिसरे दिसा म्हजो बाप म्हाका जिवंत करतलो म्हणटना, सौम्या तुका तें जावं नजो, रपाक उलोवचें, सौम्या तुका तशें जावं नजो. समजोवंक नियाळूंक वेळ घेनात, आपणाचें चिंतप उलोवन जालें. आनी म्हणलो तुज्या सांगात आमी मरोंक तयार, सगळे तुका सांडून गेले रे, हांव सांडून वचोसना. पूण जेजूक कुरीस वोवन कालवरी दोंगराक व्हरतना हांव ताका वळखोंकूच ना म्हणून 3 फावटी नेगार केलें. स्पीकिंग विथ इन्स्टिंक्ट, भिरांतीन म्हाकाय मारतले हे ताचो सांगात म्हणून कळल्यार म्हणून. पूण तोच पेद्रू पेंतकोस्ताच्या उपरांत इतलो धैर्यादीक जालो गे, इतलो बलिश्ट जालो गे, कशें जेजू कुर्सार मेलो ताच्याकी चड कश्टांनी ताका माथें सकयल पांय वयर करून ताका कुर्सायलें आनी तो त्याच कुर्सार जेजूच्या कुर्सार तो मेलो. आनी अशें आसता केदाळा आमचें जिवीत समजोनी जोडूंक सवालां विचारता आनी तोमासा बरी समजोनी जोडूंक प्रयत्न करन. म्हज्या देवा, म्हज्या सौम्या म्हणून जें कितें हांव पाती येता, जें कितें पाती येवंक आशा येता आनी पाती येल्या उपरांत जी येवंक आशा येता ताचे वयर चड समजोनी ताणें जोडली. आनी ताच्या उपरांत तो वगत बसोंक ना. आमकांय तो भावार्थ भारताक, त्या देखून आमकां आज परब, सोलेमनिटी, आमकां फेस्त आज. त्या देखून कित्याक म्हळ्यार एकच कारण, त्याच तोमासान केदाळा ताका समजलें, केदाळा ताची जाणवाय वाडली, ती जाणवाय त्याच जाणवायन बरोवन तो जी येलो मात्र न्ही, थंय तावन इतले पयस येवन आमकां तो भावार्थ ताणें दिलो. आनी हर एकल्याच्या जिवितांत तशेंच जाता. घोव बैला मदें दुबाव आयलो जालें, एकच दुबाव भोंवता, संबंदच तुटोन वेता. आमचोय तशेंच आत्मीक जिवितांत केदाळा आमी देवाचेर दुबाव दवरून भावार्थ वाडयनासतना जी येता, देवा थंय संबंद उरोना. कित्याक म्हळ्यार दुबावांत संबंद घट जायना, भगार मोतींत विराराय आनी टेन्शन वाडोवनूच वेता आनी सारकी समजोनी जोडता मुसार मनीस करगोडून रावता. आनी अशें आमचें जिवीत पाड जाता. त्या देखून जें कितें आमी पाती येता, जें कितें आमी जी येता, आमी समजोनी जोडी जाय. त्या देखून इगर्ज मातेची दस्तावेजां वासा म्हणून आमकां हर एका सेर्मोवांत थोडे फावटी आमी सांगलें आयकता. तशेंच आमचो भावार्थ आमकां मेळटा देवाच्या उतरांत. हो भावार्थ आमी कितें पाती येता तें हांगासर देवाच्या उतरांत आसा. तें देवाचें उतर वासा म्हणून मस्त फावटी आमी सांगलें आसा आनी सांगलें आयकल्लें आसा. पूण तें वाचचें, ताचेर थोडो वेळ नियाळ करचो, थोडो वेळ ध्यान करचो आमी येदोळ प्रयत्न करूं ना म्हणून सांगेत.
पूण आमी प्रयत्न केल्यार आनी त्या ध्यानांत थोडो वेळ करसिल्यार खंडीत जावन आमी तोमासाच्या की चड सवालां विचारतले हांव, पूण आमकां सारकी समजोन मेळटली, कित्याक आमचो उद्देश जावन आसा जाणवाय जोडची आनी सारकी समजोनी जोडची. त्या देखून केदाळा सौम्यान ताका आपणाचें दर्शन दिवन परत्याक ताची जाणवाय आनी समजोनी सारकी केली. त्या वेळार तो म्हणलो, म्हज्या सौम्या, म्हज्या देवा. आनी आमकां त्या देखून सौम्यान सांगचें, तुमी सारकी समजोनी जोडा. जोडले उपरांत तुमी बागी जातल्यात. पळयनासतनाच समजोनी जोडून शिकून देवाचें उतर वाचून ह्या इगर्ज मातेची दस्तावेजां वाचून सारकी समजोनी जोडून आमचो भावार्थ आमी वाडयल्यार आमी खंडीत जावन सुभागी जातले. त्या देखून कोण दुभावांत जियेता तांच्या मदें जातीवादी आसा. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूतांच्या कृत्यांत आमी पळयलें, कोण दुभावांत आसा आनी अस्तित्ववाद जियेता. म्हजें एग्जिस्टन्स हांव तूं संपूर्ण, म्हाका मात्र देवान विंचलां, म्हाका मात्र देवान उपदेश दिल्यात, म्हाका मात्र कितें म्हणटात सल्लो देवान केला म्हजे थंय मात्र म्हूण समजोवच्या त्या जुदेवांक देव सांगता, कार्नेलियोसाक विसून देव सांगता, देव पक्षपात करिना. सांपेद्रूची उतरां आज म्हाका समजलें, आज म्हाका समजलें. तशेंच मस्त वस्तू मस्त संगती आमकां समजनात. आनी ही क्रायसीस भुरगीं तांच्या जिवितांत अनुभव करनासात. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक हांव तरणाटपणाक येतना हें कितें अशें चेडूं आनी चेडके सांगता पयस रावचें कित्याक, मस्त डावट मस्त कन्फ्युजन तांकांय आसा. तरणाटपणांत मिडल एजाक पावतना आतां हांवें खंयचें करियर विसी जाय, खंयच्या दिशेन गेल्यार बरें, कन्फ्युजन कळीत ना, दुबावान आसता आमी. आनी तशेंच प्राय जाल्या उपरांत मिडल एज क्रायसीस जाल्या उपरांत ओल्ड एज क्रायसीस मस्त जाणांक आसतात आनी आसतात. त्या वेळार दुबाव येवचे सारकें. हांवें साबार फावटी आयकलां, थोडे फावटी कितलो मोग केल्यार घरच्यांनी म्हाका ती मारूंक अशें येतात, म्हाका सोमा जेवण दिनात, म्हाका आज कांय दिवंक ना म्हणचें हांवें आयकलां. कित्याक म्हळ्यार दुबावणूच आसात, कित्याक तांचे तावन कितें करूंक जायना अशें. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत सारकी समजोनी जोडूंक आनी आमची तिरासाण सांबाळूंक प्रयत्न करचे. तें तोमासान केलें. आनी हाच्या पयल्या वचपांत सांपेद्रू तेन्ना सांगता, सारकी तिरासाण सांबाळल्यार आमी सगळीं एकच एका बापायची भुरगीं. सरस्पोर देव आमचो बाप आनी त्या बापाक मात्र मान दिवंक आनी ताचे थंयच होंदून जियोवंक तोमासा बरी आमी प्रयत्न करयेत आनी जियोवयेत म्हणून आयची देवस्तुती आमकां सांगता. तर बोगाच्या भाव भयणीनो, आखरेक आमचें जिवीत दुबावाचें खंडीत, आमकां सारकी समजोनी ना खंडीत, पूण आमी प्रयत्न केल्यार आनी समजोवंक आनी आमचें कितें म्हणटात ज्ञान वाडोवंक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमी बागी जातले. हांव मात्र न्हय, संवसारांत जें कितें आमी पात येवन जियेता तें परगटूंक म्हाका सुलाभ जातलें. आमेन.